धारसकर स्टार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबान देणगी कुपनां काडल्या। ती देणगी कुपनाचो उद्देश असो आसा की धारसकर स्टार जे स्पोर्ट्साचे खातीर काम करता, बाकीचे कल्चरल खातीर काम करता, ताच्या खातीर एक स्वताची वास्तू आसची, ज्यान वास्तूच्या आधाराचेर भुरग्यांक तातूंतल्यान प्रोत्साहन मेळटलें, तांकां खेळपाक जागा मेळटली आनी लागीं आमच्या वाठारांत मेळटली। ह्या खातीर ही वास्तू उबी करप असो हाज्या फाटल्यान उद्देश आसा। आनी त्या खातीर सगळ्यां कडेन विनंती अशी आसा की सगळ्यांनी हाका हातभार लावपा खातीर देणगी कुपनां घेवची आनी चडांत चड देणगी कुपनां घेवन ती आपल्या बरोबरच्यांक, आपल्या मित्रमंडळींक, आपल्या नातेवाईकां कडेन पावोवची आनी सगळ्यां कडल्यान असो प्रतिसाद मेळ्ळो जाल्यार जी वास्तूची संकल्पना आमच्या तकलेन आसा, धारसकर स्टाराच्या आमच्या तकलेन आसा, ती बेगीन उबी जातली अशी आशा आसा। देव बरें करूं। धारसकर स्टार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब माशेल हांणी आज एक मेगा डोनेशन प्रायज कुपन लॉन्च केला। तर आमी अशें एक चिंतलें की सगळे जे धारसकर क्लबाचे वांगडी तशेंच आमच्या माशेलांतले जे ज्येश्ठ नागरीक आसा ते सगळे एकठांय जाले। तर आमी अशें संकल्पना केली की आमी फुडें सरुया, फुडें सरून एक बरोसो जागो पळोवन एक कमीत कमी 500 ते 1000 स्क्वेअर मिटर असो जागो घेवन एक आमी स्वताचो कसो माशेल गांवा खातीर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उबो करूया, जे माशेला बरोबर जे बाकीचे सगळे गांव आसा जशे की भोम, अडकोण, खांदोळा, सांतिस्तेव, सावयवेऱ्यां, कुंभारजुवा, आमोण्या ह्या सगळ्या आजूबाजूच्या भुरग्यांक आनी सगळे आमचे जे यंग खेळगडी आसा तांकां हांगा एक माशेलान एक बरो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो ह्या उद्देशान आमी फुडें सरल्या। त्या खातीर आमी हे मेगा प्रायज डोनेशन कुपन आयोजीत केला। धारसकर स्टार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आज गोंयभरान एक नावाजतो क्लब म्हणून नामनेक आसा। प्रामुख्यान हो निधी संकलनाचो जो उपक्रम केला देणगी कुपनाच्या माध्यमांतल्यान ताका मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांचो प्रतिसाद मेळचो आनी हो यशस्वी करचो उपक्रम, जेणे करून जे साध्य करपाक जाय आसा ती सिद्धीस व्हरपाक देवाचो आशिर्वाद आसतलोच, लोकांचो जनतेचोय हातभार लागचो।